नमस्कार. सरदार लुडगास बस्ती वामन शेणे स्मरण सरणि या कार्यक्रमाक तुमचं स्वागत. श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल वी शेणे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंतू आम्ही बसल्यांची. अर्ता दैवादीन जाल्लेले आमगेलो मोगाचो बस्ती वामन मामाले उडगासाचे कांय क्षण आम्ही पुनरुज्जीवन करून ताका वापास एक तागेले एक व्यक्तित्व बांधून हाडच्या प्रयत्न आम्ही करता आसाची. आज आमगे लोटू कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो आदलो रिजिस्ट्रार डॉक्टर बी देवदास पै हांणी आसाची. देवदास पै माम तुमकां स्वागत सांगता. डॉक्टर देवदास पै हांणी वामन मामाक लागीं दाखून पळयला. कोंकणी अकादमीचे तांणी केलेलें काम कोंकणी अकादमींतू तांणी अध्यक्ष जावन आशिल्लींची दोनी टर्माक. ताजे नंतर भोवशा देवदास पै माम रिजिस्ट्रार जावन आयलो जाल्यार ते तांणी लागीं दाखून तागेलें काम पळयलां. तांणी तागे लागीं दाखून वामन मामाले एक व्यक्तित्व पळयलां. हें सकट आज तांणी आमगे लोटू वांटून घेवचें आसाची. पै माम तुम्ही वामन मामाक लागीं दाखून पळयला. आता सकड तुम्ही कोंकणींतू काम करता आसतना विंगड विंगड रितीर तुम्ही ताका तागे लोटू कामां मेळ्ळ्यांची तागे लोटू काम केला. सो तुमकां वामन मामाल गुण वामन मामाल व्यक्तित्व एक सरळ जावन सांगची म्हण जाल्यार तुमगेले अभिप्राय कशे? आता आज वामन मामा आमगेल मध्ये ना आमकां मस्त दुःख आसा. त्या दुःखा मदें तूं तागेलें गुणगान केल्यार स्वल्प तें आमकां समाधान मेळटा म्हणलें एक विचारार आमी आज एक उलोवच्याक हांव ओप्पिगी दिल्लेलो आसा. वामन मामा म्हणल्यार मस्त लोकांनी आमी पळयला. तो एक अनडिफायनेबल म्हणटा. म्हळ्यार ताका एक तो अशीच एक व्यक्ती म्हणून आमकां एक फ्रेमवर्का भितर ताका बैसोवचें जायना. हांव एक प्रधान एक लिडराला आसलेले गुण म्हळ्यार वामन मामाले टीम बिल्डींग. तागेले ताणें खंय गेल्यार तो एकलो आसना, ताजी मागशी एक हिंडू जन आसता. हें तागेलें एक स्पेशालिटी. तो ताणें आयले म्हळ्यार थंय एक कळ येता. आमगेलें आमी एक आमगेले कमिशनरान एक सांगिल्ले विशय. तो सिनियर IPS ऑफिसर तागेले ऑफिसा वामन मामान रिकतना ताका कळ नाशी तो उठान रबलके. म्हळ्यार हें सगळ्यांक असल एक प्रभावळी म्हणटा पळय तें आसना तें वामन मामाक आशिल्लें. तो एक जनाल मध्येंतले एक जननायक तसलें एक व्यक्तित्व तागेलें आशिल्ली मी ती भोवशा एक रिटायर्ड जाल्ले नंतर एक इतले 2-3 शतकांतू इतले सगळे जगतांतू कोंकणीचे एक परंबळ ताका दिवच्याक साध्य जाला म्हणून म्हाका तेगेले ओवरऑल एक पर्सनॅलिटी तशी दिसता. आनी मस्त फावटी आमकां पळयतना आमी एक कसलें काम जायना जाल्यार पक्कन गडबड येता आनी तें सोडटाची. त्या वेळार पक्कन वामन मामा आमकां मध्य मेळ्ळा तो त्या पुरा भंय काण सोडतालो. कर रे तूं येता म्हणून अशी तागेले एक एटिट्यूड आसा. तागेले कसले कश्ट की ते शॉर्ट कमिंग की ते कसलेय ताका मात ते घालून घेनातिले. व्हरलेल्यांक इन्स्पिरेशन दिवचें तसलें तें लिडरशीप तागेलें एक विशेश. हांव कितलीं वेळा हें पळयलां. तुम्ही वामन मामान अकादमीचे 2 टर्माक अध्यक्ष जावन आशिल्ले वामन मामा. आमकां सगळ्यांक गोत आसा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे स्थापनेंतू तागेलें व्हड एक योगदान आसा. विरप मोइलीन चीफ मिनिस्टर जावन आसतना ताणें मुख्यमंत्री जावन कर्नाटकांत मुख्यमंत्री जावन आसतना ताणेची वामन मामानाची एक तंड बांदून घेवन एक डेलिगेशन वचून ताका एक अपील केलेलो आसा. तशीची जाता पुराय कोरून ताका तागेले वयरी एक प्रभाव घालेलो आसा. ताजे नंतर तो
बहुशा तिन्ही टर्माक तो प्रेसिडेंट जाल्लो अध्यक्ष जाल्लो हय. मागीर चारय टर्माकय अध्यक्ष जावन आशिल्लो तो तिन्ही टर्मांत अर्द कालाक बाळमामाले अनारोग्या निमित्त बाळमामान पदत्याग कोरका पडलेले तेन्ना वामन मामू अध्यक्ष जाल्लो ताजे नंतर वापस पूर्ण अवधी कालाक तो वापस अध्यक्ष जालो हे कालगट्टार ताणें मस्त काम केलेलें आसा कोंकणी खातीर मस्त काम केलेलें आसा कोंकणीचे एक तागेले आयामाक निलकलेचे कडेन ताणें एक प्रयत्न केलेलो आसा आता तुम्ही ताजे मस्त काळ नंतर तुम्ही ते रजिस्ट्रार जावन पावलीची बहुशा 2010 तुम्ही पावलीची वय 12 12 तुम्ही पावली म्हणजे साबार एक 12 वर्ष नंतर तुम्ही पावलीची तेन्ना तुमकां फुडल्या अध्यक्षान आनी पुराय केलेल्या कामाचे एक नियाळ मेळनासतलें तशी त्या टायमार तुम्ही रजिस्ट्रार जावन आसतना तागेल एक सगळे अकाडेमीचे कार्यगटाचे कालगट्टाचे कार्यावळ पळयल म्हणजेल्यार वामन मामाले काम तुमकां कितले मोलादीक आनी गुंडायेचे म्हूण तुमकां दिसता हांव वच्चे फुडें सुमार अध्यक्ष जावन गेल्ल्याची एकाडेमीतून जाल्यार वामन मामान एक सोड गेल्ले एक मॉडेल आशिल्लें तें मॉडेल कशें आसता म्हळ्यार आतां कोंकणीक जावका जाल्ले आमगेले कर्नाटकांत आजी जावका जाल्ले कसा म्हळ्यार ग्लॅमर जावका कोंकणी आतां स्विकार भास कित्याक म्हळ्यार ती आमगेले स्कुलांत की युनिवर्सिटींत की नाशिल्लें दवरताय वाड्डे तेन्ना आमगेल्या घरांत एक उल्लोची भास ते उल्लोची भाशेक आमी भायर पब्लीक हाडका येल्यार ताका ग्लॅमर नासल्यार जन स्विकार करना ते आमगेल्या घरा भितरचे म्हण अशी ते काडचे खातीर कसो पुरो साध्य आसा तें वामन मामान त्या वेळार आलोचन केलो वामन मामाक ते वेळार एक ताका मन आशिल्लें की ना की ताणें कोंकणी तळ्याक उडची तशी एक ताका एक तेन्ना सिच्युएशन त्या वेळार एक तयार जालेलें ते ताणें चंदायरी घेवन कोंकणीक भर मारला मुख्य म्हळ्यार कोंकणी आज आमी उलयता आसाची ते शिकुका अनेक हे विजन वामन मामानाची प्रारंभ केला तेदनाच कसं की टेक्स्ट बुक एक तांणी एक म्हळ्यार वाज्यूत तसले एक बूक रेडी केलेलो तेन्ना केला तेन्ना केला तेन्ना तांणी बहुशा वय 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 सेंट्रल लिस्ट ऑफ कोंकणी लँग्वेज वय मेळ न्हू सेंट्रल लिस्ट ऑफ इंडियन लँग्वेज वय वय तांचेट मेळ न्हू एक बूक केला आनी त्या काळार ते विशेष आशिल्ले म्हळ्यार झिरो तेन्ना आमगेलें साहित्य आनी तांणी एक विंगड विंगड हे बोलीचे एक समान कोश म्हूण केला समानांतर शब्दकोश हे सिनोनिम्साचे हे एक ऑड काम त्या वेळार ते एक लिंग्विस्टीक एरियाचे काम तितले काम खंयच्या मध्य केला म्हळ्यार विंगड आमगेले कोंकणीचे कसले संगीत नाटक आनी विंगड विंगड क्षेत्र जनपद अंतू जावका जाल्ले कार्यक्रम त्या वेळार केले आमी तेची बहुशा तेची वाटेरी आमकां वचुका पडले म्हळ्यार ते तितले लायक एक वाट आशिल्ली आमी मुख्य जावन आमगेले देशाची राजधानी दिल्ली वचूं केले तेदनाचे वामन मामान थंय वचून एक क्रिएट केला कोंकणीचे आमी गेल्ले कुडले वामन मामा येनिवे म्हणून न्ही वामन मामात एकाडेमी ना म्हळ्यार न्ही न्ही येनिवे म्हणून म्हळ्यार तांकां एकाडेमी कोंकणी वामन माम पुरो एकच तशी खंय वच आमी ते आमकां एक प्रश्न येतालो वामन माम येनिवे म्हणून मागीर स्वल्प समयान आमी हांगा खंय वडोदरा गेली वडोदरा थंय वामन मामाले अभिमानी एक व्हड संघटनाचे आसा तांणी पुराय वामन मामा येनिवे म्हणून आमी ते एक कार्यक्रम केलेलो आसा हेची उत्तर आमकां ते हैदराबादा आमी गेल्ली मद्रासाक गेल्ली बेंगलोरा गेल्ली मैसूरा गेल्ली खंय गेल्यार हे आमगेलो टू वामन मामाले उडगास थंय करता आशिल्ली हे आमगेले एकाडेमी भितर तांणी केलेलें काम कितलें आसा म्हणून सांगता म्हळ्यार लोकांक एकाडेमीचे सिब्बंदी भितर
ते ते एक वरयले इम्प्रेशन तितले लायक आशिल्ले पळय. वय म्हळ्यार काय मनोहर राय सरदेसाई एक एक कविता तांगेली उडगासायत म्हाका काय महान अश्य म्हळ्यार तांणी पाय दवरलेले कडेन फुल्ल फुटताची होय. मग आता तुम्ही सांगल्या बरं हिची तांणी चमकलेले कडेन पुराय फुल्ल फुटल्याची ते दाखोवन तुम्ही ते वतना तुमकां ते फुल्ल तुमगेले परंबळू तो आयला तुमकां म्हणून तुम्ही सांगले तसले एक मोलादीक काम वामन मामाले त्या टर्मांत आशिल्लें म्हणून. वामन माम एक अकॅडमिशियन न्हय, ताका खंयचे एक शैक्षणीक म्हळ्यार तो एक एज्युकेशनिस्ट जावन आसा बट अकॅडमिशियन न्हय. ताणें स्कूल बांदल्यांची बंटवाळांतू ताणें फुडले तागेले कार्यरंगांतू ताणें स्कूल करस्पॉन्डंट जावन आशिल्लो, मागीर रोटरीचे अध्यक्ष जावन आसतना ताणें स्कूल बांदचे एक प्रयत्न केलेलो आसा, स्कूलय बांदला ताणें BC रोडांतू. आनी तागेले एप्रोच तशी एक पुराय जाणांक शिकोवका म्हणलेलें आशिल्लें. जाल्यार कोंकणीचे एक नदरेन कोंकणीचे एक आमी अशी नदर घेतली म्हणजे जाल्यार ताण अकॅडमिशियन न्हय जावन आसचे कोंकणी अकादमीचे अध्यक्षपणान येवचे हाका अंत भितर कसं एक उण्यापण दिशिल्लें आसा की तुमकां? म्हाका तशी कसले दिशिल्ली ना, म्हळ्यार ताणें काम करचे वेळार आमगेले कोंकणी स्कुलाक व्हरची तसलें सिच्युएशन नाशिल्लें. म्हळ्यार कोंकणी एक आमी वासरी दाखोवन भायर दवरल्यो तितलेच एक त्या वेळार आशिल्लें. म्हळ्यार 1987 आमकां न्हय गोंयांतूच तें एक भास म्हणून सेट जालेल्याची 1987 नंतर ताजे फुडलें इम्प्रेशन आमकां तेदनाय आशिल्लें आजिकय आसा आमगेल्या जनां मदीं. ते एक अधिकृत भास चल्ल्या आनी ते एक राज्य भास चल्ल्या. ताका एक लिपी कन्नड इंग्लीश हिंदी वरी एक लिपी सरकारान ते अधिकृत जावन सांगला. कॉन्स्टिट्युशना भितर ती भास आसा. ह्या पुरा विचारो आज ಸ್ವಲ್ಪ लोकांक पावला, त्या वेळार कोणाकय पावना. तेदान तूं कोंकणी म्हळ्यार कोणें लागी येनाशिल्लें. म्हणून तुम्ही सांगचे प्रकार अकॅडमिकल अप्रोच तेदना खंयची चड म्हळ्यार एक्टिविजम जावंक आशिल्लें. अकॅडमिक अप्रोच तितले त्या टायमार गती नाशिल्लें आनी त्या एक्टिविजमांत ताणें संपूर्ण भरपूर एक भार दिलेलो केला. इत्या म्हळ्यार कोंकणी म्हळ्यार आज एक आमकां ते म्हळ्यार कशें आसा म्हळ्यार ते एक लाभ दिवचे विचार न्हय. कोंकणी काम कोरका योरे म्हळ्यार म्हाका मार्केट वचचो आसा म्हणटात तितले एक सान म्हणटार एक कार्यक्रम आसा जे कोंकणीचे म्हळ्यार म्हाका तरकारी मार्केट वचचें आसा इतले असल एक मेंटॅलिटी मध्येन तूं वामन त्या काळार असो प्रकार केला म्हळ्यार ते एक भयंकर साधन ती. वय आनी ताणें एक म्हाका दिसता तागेले छाती म्हळ्यार तो खाली मंगळुरा मात्र सीमित जावन वर न्ही ताणें काम केलेलें. ताणें त्या टायमारीची अकादमी अध्यक्ष जावन आसतना जेवो ताजे पयशे फुडें जेवो विश्व कोंकणी संमेलन करतना जेवो ताणें गोंयां वचून गोंयांचे एक ऑलरेडी म्हळ्यार गोंयांत तूं तेन्ना चालती आशिल्ली मुवमेंट तांगेले ते एक पिकार आशिल्ले. म्हळ्यार 87 तांकां रेकॉग्निशन मेळटनाय एक 92 तूं कोंकणीक 8वें व्हडलें स्थानमान मेळटनाय तांगेले चळवळ एक पिकार पावल्यांची. आमगेले प्रारंभ जे तितलेच आमी पार्टिसिपेट करून नासचे पुरो आमगेले भाशा मंडळ जावन आसचे पुरो एक ताजी पयशे फुडली पुराय जावन आसचे पुरो जाल्यार एक समग्र एक कार्यावळ प्रारंभ जालेले म्हणून आमकां दिसून येता जाल्यार 92चे जाताचे नंतराची एक व्हड एक नमुन्याचे आमकां दिसून येता. तशें ते एक समन्वयकार जावन सक्कड जाती धर्म आनी प्रदेश हे सक्कड ಒಟ್ಟು मेळून वचचे विशयार तुम्ही पळयले प्रकार म्हळ्यार तुमगेले पुरा कडेन तुमी वचून आयल्यांची अकादमी रिजिस्ट्रार जावन आसतना तुम्ही पळयले प्रकार ते अभिप्राय कशे आसा? बारी एक लायक विचार हे आमी सांगता तेची वामन मामाला विशयार म्हळ्यार आमकां मस्त भाशेक एक लिडरशीप घेताले मेळटाची. आतां आमगेले कन्नडांतूय चळवळी करताले गलाट करताले पुराय एक नमने आमी ताका म्हणटा फेनेटिजम म्हणून एक विपरीत एक दाखोवचें दाखोवचें
ते वामन मामाले लाग्गे न्ही ते वामन मामो कोंकणीचे काम केला पुरो जाल्यार तो तुळू जनांकय तितले लाग्गे आशिल्लो वय कोडवा भाशेच्यांकय लाग्गे आशिल्लो ब्यारी भाशेच्यांकय लाग्गे आशिल्लो वय ताका सगळी जावक आशिल्ली ताजे मध्यंत कोंकणी ताका चड जावक वय 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 हे एक लिडरशीप आमी ती आमकां जी कोंकणीक एक बॅलन्स्ड हे स्थानमान मेळ्ळा न्ही जे आमी बारी लेका बस चड उड्डून गिड्डून केलेले जाल्यार वय, वय. आमकां नांवय वायट जाता आशिल्लें आज तशें जाय न्ही म्हाका उडगास वामन मामान सांगचे आशिल्लें विरप मोयलेल्याक तांणी वचून कोंकणी अकादमी आमकां दिवका प्रपोजल वतना ताण म्हणले के ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ತುಳುವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ म्हणून ताणे म्हणलेले त्या म्हाका उडगास येता आनी ताणे तंतई भाषा बांधव्याचे कार्यक्रम कोण घेतले म्हळ्यार इवन म्हाका उडगास आसा बंटवाळांत एक पंत ताणे कन्नड कोंकणी तुळू भाषा बांधव्य म्हणून सांगून एक व्हड कार्यक्रम केलेलो तांतू पुराय अकादमीचे अध्यक्षांक अकादमी अध्यक्ष न्ही तांतू भाषा चळवळीकार कोण कोण आसाचे तांकां पुरा आपोवन ताणें कार्यक्रम केलेलो आसा हे समन्वयाचे विशयारी अनेक पंत येतना तुमकां गोतशा पुरो म्हळ्यार वामन मामाले एक गूण तांणी पुरा जनाक सांगात आपोवन व्हरचें हे एक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे म्हळ्यार एक आयामारी पळयतना एक कशी तुमकां दिसता आसा ताजे नंतरचे अध्यक्षांनी ते पुराय मुखार सुन हाडले ते पुराय म्हळ्यार ते कसो जाला म्हळ्यार एक काळ तुमी सेट केल्यार तांदकून दूर वचचें जायनाशिल्लें वय तशी ते एक परंपरे मागीर व्हरले ते व्हरून हाडूंक तांकां एक सगळ्यांक ते एक वत्तड थंय निर्माण अनिवार्य आशिल्लें आतां ताजे नंतरय पंचभाषा अकादमी ಒಟ್ಟು जावचे आनी असल पुरा आमगेले सरकाराची तें सांगलें ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ತಕ್ಕ ವಾಮನ ಮಾಮು ಮುಖ್ಯತೆ आमी तक्काची एक मॉडेल म्हणून ते हाडून तक्का ते चीफ गेस्ट पुरो केलेले अशी कसं जाल्ला म्हळ्यार आमगेले आमकां असल एक पॉलिसी अगत्य आसा आनी ते प्रॅक्टिकली करून दाखयलो वामन मामान वय आतां म्हाका दिसता ते म्हालगड्याले उडगास काडचें आनी फूड जनान केल्लेले जे एक अभिमानारी तांकां उल्लेख करचे तांकां एक सन्मान करून संभ्रम घेवचो आनी तांगेले उडगास काडून तांगेले उडगासार कसके एक करचे हे सकड वामन मामाले आवय पळयला लागीं दाखोवन आनी इवन आमी अकादमीचे पुस्तकाचे यादी पळयले म्हण जाल्यार आरंभीक कालाचे कोंकणी महामानस लेखनमाला म्हूण ताणें एक प्रारंभ केलेलो आसा तांतूं ताणें पुराय कोंकणीचे व्हड व्हड मनशांक ताणें एक सान सान पुस्तक रुपारी दोन घेवच्याक एक हे केलें तशी तुमी पळयले प्रकार वामन मामाल तें लेगसीक ताणें मोल दिवचें पळय म्हालगड्यांक मोल दिवचें म्हालगड्याल कामाक मोल दिवचें हें पुराय तुमगेले नदरेन तूं कशी दिसता तें थंय तशी आशिल्लें हांगाय ताणें मुंदरसून हाडला एकलो लायक संस्कृतांत कोणूय आसा जाल्यार पंडीत ताका तो हांगा गौरव करतलो खंयचेय फील्ड आसो तो मदर टंग तागेले मातृभास कोंकणीच्यान खंयचेय फिल्डांत काम करप ताका वामन माम गौरव दितालो आमगेलो रे तो अशी म्हणून म्हळ्यार आमगेले जनांनी पुरा फिल्डांत आसूं का पुरा भाशेंतूय आसूं का आनी सगळ्यांना कसं काम केल्यार तो आमगेलो मनीस जाता अशी एक भावनेनी तांणी खंय गेल्यार हे एक गौरव दिवचे तूं सांगिल्लो वरी म्हालगड्यांक आनी एचिवर्स साधकांक तो कसले फिल्डांत उलो आसो ताका हांगा आपोवन हाडचें आपोवचें आनी दाखोवचें आनी ताका एक समज एक मान दिवचें हें पुराय वामन मामालेक ते प्रॅक्टीस आशिल्लें तेगेलें ताका कसले ते व्हड विशय न्ही तागेले ओटू ते एक पद्दत ताणें दवरून घेतले आनी ते तुमकां उडगासच्या पुरो तुमगेले कालगट्टा येतनाची अकादमीक साबार अनुदान
वय वय सरकाराचे मेळटा मेळटाले मेळटाले बट ते फुडें आरंभीक कालार अकाडेमी स्थापन जातना मस्त अनुदान मेळनाशिल्लें मस्त अनुदान नाशिल्लें तेका स्थापन जाल्ला म्हणल्या कारणाकाची एक संभ्रम पावतालीच त्या टायमार तुमकां दिसता तांगेले कामाक तांणी हें केलें कशी केलें तांणी काम त्या वय 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 हें एक म्हणल्यार तेदान कसं की कोण की वावणटेवचे कोणाकी ताजी लाभ मेळचे हे सगळी चलता आमी कांय करूं जायना तेदान वामन मामाक कांय 1000 रुपये गौरवधन मेळटालें की ना की त्या काळार आज 50 की 60,000 लागीं मेळटा तितलें आसल्यार तांणी प्रायवेट म्हळ्यार खासगी संघ संस्था व्यक्तींक पुरा मेळ न्हू तांगेले एक सहाय घेवन मस्त कार्यक्रम तशी जालेले थोडे फावटी ऑफिसां भाड दिवच्याकय कश्ट जाताले ते परिस्थिती त्या वेळार आशिल्ली सुरवेक ग्रँट आनी चड मेळनाशिल्लें हे कडेन मागीर बारी एकाडेमीक मस्त ग्रँट येवचे प्रारंभ जाले हे मध्यंते काळा एक चेडूनी 1 कोटी लागीं आमी आसतना एक ग्रँट मेळ्ळलो तशी करच्याक बारी सुलभ जाताले दुड्डुवाचे एक ತೊಂದರೆ असल्यारी ताजे हें उणेपण असल्यारी वामन मामान त्या वेळार केलेले व्हड कार्यक्रम आमकां सगळ्यांक एक आदर्शप्राय जावन हें तुमी सांगिल्लें मस्त एक इम्पॉर्टंट एक विशय जावन प्रमुख विशय जावन आसा कित्याक म्हळ्यार वामन मामालें एक ध्येय वाक्य आसा आमी केन्नाय ताणें सांगतना उलयतना सांगचे आसा दुडवा निमित्त कामरा बनारे म्हणून वय 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 आनी तागेले कॅनवास व्हड तेगेले कॅनवास केन्नाय ताणें गाण घेवचे कामाक व्हड दुड्डू जाय करेक्ट करेक्ट आनी ते ताका मांद्राडू साध्य ताका हेची ह्या केंद्राची ताका उदाहरण ह्या बिल्डींग पळयतना कळटा सामान्य संस्थेक एक युनिवर्सिटीक जो साध्य मात आसची हे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा ताणें निर्माण करून दाखयलो वय कोंकणीक असल एक इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें विजन एनविजन केलें म्हळ्यार ताणें पळयलें एक स्वप्न पळयलें इतलें एक व्हड एक कट्टोण जावका अंत भितर अशी पुराय आसूं एक रिसर्च सेंटर जावका एक व्हड लायब्ररी जावका एक हॉल ऑफ फेम जावका अशी पुराय पळयलें ताणें ते म्हणटान तुमकां तुमगेले हिन्नेलेर पळयतना म्हळ्यार फुडले कोंकणीचे स्थितीगती चोलना येयले वाट पुरा पळयतना मस्त क्रिटिसिजम ताणें घेतला मस्त टीक घेतला ताणें मस्त जाणांन म्हणलां हें पुराय जाय वय कोंकणीक ती भास वय म्हणल्यार एक उत्तर ताणें आयकलेलें आसा त्या पळयतना आयच्या दिसारी म्हाका शिकून पळयतना ह्या कोंकणीचे ताणें केलेले विजनाचे एक तुमगेले अभिप्राय कसो ताका चड आमी कसले विवरण दिवका म्हणना विश्व कोंकणी केंद्राचे एक तुमी ಸ್ವಲ್ಪ वर्सां फुडें दाखोवन पळयल्यार हांगा खंयचे कार्यक्रमाक गोंयची पुरा अपैलगुळे येताले गोंय आमी भाशेची मूळ राज्य भास पुराय वयते तांकां आदर्श जाल्ले कार्यक्रम हांगा चलता तांणी म्हणटा आशिल्ली चांग कोंकणी कार्यक्रम जावकाला आमी विश्व कोंकणी केंद्र बस्ती वामन मामाला शिकूंक तें तागेलें मॉडेल तसलें एक ताणें कोरून दाखयलें कोंकणीक गोंयांत कोंकणीचे मूळ कुळार म्हणून म्हणल्यार आमी ताजे मूल केंद्र विश्व कोंकणी केंद्रांत आसकी म्हणलें एक भावना कितले कार्यक्रम कितले व्हड व्हड साहित्यीक थंय मोल दिनातील साहित्यीक हांगा हाडून वामन मामान गौरव तशें तांकां आकर्शण जालें साहित्याच्या नदरेन आतां तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार डॉक्टर देवदास पै माम तुमकां विक्षकांक सांगचें जाल्यार कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे रजिस्ट्रार जावन आसतना तांणी कर्नाटक सगळे तांणी कोंकणी खातीर भोंविल्लें आसा तशीच केरळा चमकलेलें आसा कशीची महाराष्ट्रा चमकलेलें आसा गोंया चमकलेलें आसा आनी तांकां सगळे एक कोंकणीचे एक नियाळ आसा समग्र वर्ल्ड व्यू म्हणटाचे आमी कोंकणी भास एक सान भास आनी ताजे वटूची एक विश्वभराचे पुराय भास एक पळयता आसतना एक आमकां एक वर्ल्ड व्यू येता कोंकणी खंयचें स्थान कशें आसा कोंकणीक एक मुखारची दिशा कशी आसा म्हळ्यार तसले एक तुमगेल्या पूर्वरंगांत हांव निमगितना वपास वामन मामाल कामाक नियाळ करची म्हण जाल्यार तुमकां
तागेले आरंभीक काल दाखून मागीर कोरोना येयले ताणें कामाचे नियाळ घेवचे री ते एक तुमी कशी पळयताची तागेलें काम म्हळ्यार वामन मामाक कोंकणी भास एक सगळी एंटिटी ते एक विचार ताजे भितर मागीर वचना इत्या म्हळ्यार ताणें भास ताजे कोंकणीची ग्रामर कसले आनीक ताजे बोली कसले हें पुरो तो तसले मायनर डिटेल्साक वच्चेय न्ही कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी ते कोंकणीक वाडोवका तितलेच तागेले एक ते एटिट्यूड तेदान दाखून आशिल्ले आज काही ते हें कसले हे कालाक समजावन आसता रेलेवंट जावन आसा रेलेवंट जावन आसा तसले पॉलिसी घेयन जाल्यार आमी कश्ट येता आतां ते तो तागेले एक ताणें कशी उलयता तो घरांत तसले उत्तर घेवन तो गोंयांचे एक सभेंत उलयतालो आनी ते जन स्विकार करताले आमी जाल्यार गोंयच्या करता जायना की म्हूण तांकां समजावन उलोवचे वताले ते हांव सांगची ताका ते ताजे भितरची ग्रामर आसका आनीक आसका ते कसलेंय तो चिंते करनाशिल्लो कोंकणी भास तितले ते सगळ्यांकय एकीची म्हणून अशी तागेले एक ते एक म्हाका विशेश दिसतालो तागेले म्हळ्यार ते हांगा कोच्चिना गेल्यार तशी उलयता तो आनी पणजी गेल्यार तेच स्टायलार भाशण करता तशी ते खंय जेवो ते कोणेय ताजे बग्गे ऑब्जेक्शन कांय ते विशेष जाल्यार ताणें एक भाशेचें प्रमाणीकरण जावका म्हळ्यार स्टँडर्डायजेशन जावका बरोवची भास आमगेले लिपी समस्या येयली तेद नासच्या पुरो एक प्रादेशीक भेदाचे समयार आसच्या पुरो ताणें तें एक प्रयास केलेलो आसा आतां समांतर शब्दकोश तांची एक ताणें अशी उल्लोची भास हांव सांगिल्लें ताका पुराय कोंकणी बारी सिस्टमॅटीक जावका विंगड भाशे वरी जावका ते आमगेले स्कुलांत कॉलेजांत पुरो शिकूका हें मस्त उमेद आशिल्ली ताका आनी ते निरंतर ताणें तेगेले कडेकाल ताणें डॉक्टर मोहन पै तांकां दवरून ते मुरलीधर प्रभू हांकां पुरो दवरून स्कुलांत कितले स्टार्ट हे चालू करूं जाता तितली केला ताका मस्त आर्थीक समस्या पुरो आसा जाल्यार ते भास म्हळ्यार ते प्रमाणबद्ध भाशेचे अभिप्राय ताका आसा ते आनी ते शिकवण्या मुलक वाडोवका म्हणून ताका मन आशिल्लें हय तुमी सांगला बरी विश्व कोंकणी केंद्रा मुखेन एक 15 स्कुलांत कोंकणी भास एक तृतीय भास जावन संची क्लास दाखोवन तांची क्लास थंय आमी पळयताचे आजी विश्व कोंकणी केंद्र दाखोवन ताका अध्यापक नेमक जाल्यांची आनी तांणी हांगा डॉक्टर मोहन पैले नेतृत्वारी ते काम चलतस वामन मामाला एक मस्त एक आस्त आशिल्ली त्या कामारी ते म्हळ्यार तें मूळ काम रे आमगेलें एक मस्त एक मोलादीक काम तें आमगेलें मुळा काम तें आमी करता तें आमी कितलेय दुड्ड करता जाल्यार कितलेय हे कश्ट जाल्यार ते आमी चलासून व्हरका आमी राबोवचेनाच म्हणलें ताणें आमकां संदेश दिलेलो आसा सो अकाडमीचे प्रयासारी तरी अकाडमींतूय तुमी त्या समयार विंगड स्कुलां भितरी शैक्षणीक रंगांत कोंकणी घालून प्रयत्न केला वामन मामाले हें एक अनेक एक नेचर कसं म्हणारी ताका केलो विशय अर्थ जायनाशी आसचे पुरो जाल्यार तो आनेकलेले आख्खा मोल दिता आशिल्लो मस्त तुमगेले एकाडेमिकल एक डिस्कोर्स एक इंटेलेक्च्युअल डिस्कोर्स मस्त सगळं म्हाका तें पुरो अर्थ जायना रे म्हणटा आशिल्लो जाल्यार ताका एक ताजे वयर एक व्हड एक गौरव आशिल्लो व्हड एक अभिमान आशिल्लो न्ही ताजे बग्गे ताका रॉंग हें नोशन नाशिल्लें करेक्ट अभिप्राय आशिल्ले आतां हांगा इतलो व्हड लायब्ररी तो इत्या एक करच्याक तेदान प्रयत्न करता ताका भास म्हळ्यार कशी ते कशी वाडोवका ते पुरा आयडिया करेक्ट आशिल्ले तें तूं सांगिल्लें वरी हांव सांगिल्लें वरी ताका इंटरनल ते मायनर डिटेल्स पुरो ताका न्ही ताणें ताजे भितर गेला रे विंगड काम करूं जायना आतां तो लँग्वेज शिकून एक ताजी भाशाची पंडीत जावची तागेलें इंटेन्शन ना आशिल्लें भास वाडोवच्याक सगळे जगत तांतू ते तागेले ताज्या भाशेन व्हड विचारूच ताणें आलोचन करचें ताणें एक सान कार्यक्रम न्ही व्हड उत्सव करका
कोंकणीचे संमेलन कोरका असलेच तागेले ಮತ್ತೆ चड आशिल्ले वय आनी ते एक सुरवेक ते कोरून दाखयले मी ती आनी तसलेची रिपीट कोरका म्हणून एक वय ताका मस्त आश आशिल्ली वय म्हाका दिसता तांणी तुमी तावळी उल्लेख केल्या वरी राजधानीक तागेले एक मनांत आशिल्लें आमगेले खंयचे एक लोकवेद परंपरा जावन आसा पुरो एक सान एक हळ्ळींतलो आर्टिस्ट जावन आसा पुरो एक लोकवेदाचो ताका राजधानी वचून ताका प्रदर्शन दिवयल म्हण जाल्यार तागेलकरान तें कलेक एक पुनर्जीवन येता एक शक्ती मेळटा म्हळ्यार तागेले एक नंबीक आशिल्ली ताजे खातीर ताणें एक आमगेले पुराय कुडबी खारवी आनी विंगड विंगड सन्न समुदायांक गेले लोकवेद प्रकार कसो आसा त्या पुराय अकादमी अध्यक्ष जावन आसतना तुमकां उडगास वय 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 अकादमी अध्यक्ष जावन वय आसतना ते बहुशा फर्स्ट टाइम ते एक आमगेले हिस्ट्रींत वय आमगेले पुरा फोक वेरायटी डेल्ली व्हरून प्रदर्शन जालां वय. कितले की दीस थंय राबून वय तांकां पुरा एक कॅम्प अशें हांगाच्यांक पुरा त्या हळ्ळये दाखून आयिल्यांक पुरा रैलारी व्हरचे त्या वेळार बारीक कश्ट आशिल्ले पुरा वय वय टुरांनी करचे तांत भितर तुमी सांगला बरें तांत भितर मुख्य जावन कला प्रदर्शन मात्र न्ही वय 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 हे कलाकाराल मध्य भितर एक कॉन्फिडन्स भरचे कट आमी विंगड कडेन वचून प्रदर्शन करका म्हूण करचे तेवूय एक मुख्य जावन आशिल्लें म्हूण म्हाका दिसता वय वय ते एक सामाजिक स्थित्यांतर ते एक अगत्य त्या लोकांनी डेल्ली पळयनातील आशिल्ले तांतू वय 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 तांणी फर्स्ट टायम कोंकणीच्या नांवार तांणी आमगेले राजधानी पळयली वय ते पुरा केल्लें एक भारी वय. व्हड साधन ती आतां आमी अनेक दृश्टीर पळयतना अकादमीचे कामाचे आनी वामन मामाले दृश्टिकोनाचे कामाचे पळयत आसतना कोंकणी समुदाय हे एक विशेष रितीरी कर्नाटकांतले कोंकणी एक एटिट्यूडाक कोंकणी मायंडसेटाक विंगड नमुन्याचे एक चॅलेंज आहे वय 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 गोंयांत त्या समस्या ना गोंयांत तूं कोंकणी एक भास म्हूण मात्र पळयताची हांगा कर्नाटकांत कोंकणी एक आयडेंटिटी कोंकणी एक भाशीक आयडेंटिटी आनी कोंकणी समुदायांतूल एक आयडेंटिटी सो कोंकणीक तुमी अकादमी दाखून एक हे केल्ले प्रयास केला की 43 की 53 53 की विंगड विंगड कम्युनिटीज आसाची म्हूण सांगून तुमी हें केलें सो हो म्हणून मला त्या दृश्टिकोनार समुदायांक लागीं व्हरचे भास लागीं व्हरचे प्रयास अकादमी मुखांतर तेन्ना तुमगेले नदरेंत आयले की वय बात तेदना कितले पुरा हे सामाजिक वर्ग आसा तांकां पुरा वेंचून काणू तांकां जावका जाल तशीची तांकां कार्यक्रमांनी दिवन तांकां एक तांगेले भितर एक उत्साह भरलेले ते 1990 चल्ला गोपाल गौडाचे ताका एक भारी उदाहरण गोपाल गौडा म्हळ्यार एक कुडबी लिडराची तो मुखार येवच्याक वामन मामान ताका मस्त सपोर्ट केला तांगेले एक ते जनपद प्रकार स्टेजार येवक येयल्यार त्या वेळार येयले ते वामन मामान हे अकादमी अध्यक्ष जाता तशी हे कोण येद्दोळताय तांकां एक्सपोजरा मेळ्ळी तसो हांकां पुराय अकादमीन त्या वेळार तांकां मुखार हाडला आनी तेची मागीर चालू आशिल्ली मागीर अशी त्या वेळार तें करून दाखयलें ताणें करून दाखयलें हय तशें समाजांत तो आमगेले आतां तुमी सांगिल्ले वरी एक विशय म्हळ्यार आमगे ते शैक्षणीक कोंकणी म्हळ्यार एक प्रपंच निर्माण जायना त्या खातीर सगळी फोकस समाज कोंकणी कसा म्हणून म्हणटा समाज कोंकणी म्हळ्यार एक विचार आसचे समाजा भितर फर्स्ट येवचे कसो जाल्यार तांचो वर्ग विंगड विंगड जाती आसा म्हणून फर्स्ट आमगेले माथ्या भितर येवचे त्या खातीर आमी ते जातीची भास ही जातीची कोंकणी ते जाती अशें आमी एक टॅग करून सोडताचे हे आतांनी हे पुराय समाज एक अभिप्राय येवचे केद म्हळ्यार आमगेले चेडवांनी ते कन्नड इंग्लीश हिंदी वरीची भास म्हणून शिकता घेत वताची 1-2 दशकां नंतर हे पुराय वय वय सामाजिक कोंकणी वचून शैक्षणीक कोंकणी येतना तेदना हे पुराय अभिप्राय आमगेला क्लियर जाता तशी हय शैक्षणीक कोंकणी विशय तुमी उलयलीची तशी संशोधना रंगाचे तांगेले खंयचे काम तुमकां म्हळ्यार अकादमीचे अध्यक्ष जावन आसतना तांणी घालून घेतिल्ले कसं तुमकां एक आकर्शक म्हूण दिशिल्लो आसता म्हणून वय ते म्हळ्यार
त्यांनी केलेलं कामाची संशोधनाची पुरे अकॅडमी तो कसा पुरा केला त्या पुरे फर्स्ट टायमाची केलेल्याची चड असचे त्यांतो तेदना आमगेले कशी म्हणा मैदान खाली आशिल्ले वरी आमगेले कोंकणी तू कसले जाय नाशिल्ले त्या वेळार हांव वेळ सांगलो ते समानांतर कोश आणि एक हे कसले वय एक पद्य आणि सಣ್ಣ काणी ಒಟ್ಟು घालो वाचूज एक अभ्यास निर्माण करचे खातीर बारी सिंपल एक बुक त्यांनी प्रकट केलेला असते तशी ते आमगेले स्पीकिंग टू रिडींग आणि रायटिंग ते एक स्विच ओवर करच्याक त्या वेळार प्रयत्न केला नेज आमी बरी उलोवन घेवन मात्र आशिल्ले भास ते उलोवचे आयकूच दोनी आशिल्ले तेन्ना करून हे बरोवचेक आनी वाचूच्याक याक एक प्रेरणा दिवची तसले काम त्यांनी सुरू केलेलं पळय मागीर एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक नदरेन म्हळ्यार एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तुमी ताका पळयला तुमी तागेलें काम पळयलांची आनी तुमी एक एडमिनिस्ट्रेशनाचे एक सुदीर्घ कालाचे अनुभव तुमगेले आसा हे तुमगेले अनुभवाचे हातूंत भितर पळयतना तागेले एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर तो कशी तुमकां दिसता वाम एडमिनिस्ट्रेटर न्ही तो मास लिडर म्हणटा आमी सगळ्याचे एक लोकां मध्येंतलो तो लिडर तो एडमिनिस्ट्रेटर म्हळ्यार मागीर सांगचे शब्द तो आमी एका ऑफिसा भितर की एका संस्थे भितर की तो तशी न्ही तो सगळ्याची ताका आमी बस्ती वामन माम हस्ती अनेक पुरा सरदारो अशें पुरा आमी गौरव दिवन सांगता म्हळ्यार तो सगळे मास आमगेले कोंकणीचे सगळे जनांगेले मध्यंतले एक लिडर तो तशी तागेले व्यक्तित्व कशें म्हळ्यार थोडे फावटी कडक तो ते जावका लिडरांक अशी पुरा क्वॉलिटी तागेला आशिल्ली खंडा तुंड जावन एका कडेन उलयत आशिल्लो ते थोड्याक जाय नाशिल्ले जाल्यार ते जावका येता केलो कडेन सगळे लिडर्स तुमी पळया तशी तांगेला ते क्वॉलिटी एक आसता न्ही जाल्यार 25 अभिप्राय घेवन बसल्यार मुखार वचचें जायना लिडराक त्या खातीर एक अभिप्राय आसता त्या अभिप्रायाक कोण विरोध केला ताका बैसरे म्हणचे अशी असल एक एप्रोच वामन मामाला आशिल्ले ते सगळ्यांक हित जावन आसना जाल्यार हांव सांगता ते असल गुण सगळे लिडराला आसता ते आनी ते जावका आनी वामन मामाक विशेष जावन आशिल्ले अनेक गुण कसो आशिल्लो म्हळ्यार तागेले पुस्तक प्रिती ताका पुस्तक म्हळ्यार भारी प्रीत आशिल्लें इवन आजीक जाल्यार तागेले टेबल आमी पळयलें म्हणजे जाल्यार तागेले डेस्क पळयलें म्हणजे विश्व कोंकणी केंद्रांत तांत बरी पुस्तक आसात खंयचे एक नवे पुस्तक प्रकाशीत जाता म्हणून दिसलें म्हणजे जाल्यार ताणें आमगेले सनाक सांगून सना तें पुस्तक हाडय गो म्हणजे एक हें आशिल्लें आस करेक्ट तशी अकाडेमीचे भितर तुमी पळयला तागेले पुस्तकाचे प्रकाशन कितले प्रकाशन वय तेदनाचे ते एक व्हड लायब्ररी तेदना आरंभ जाला मागीर ते वाडयले आतां हांगा येतना आमी येवन बशिल्ले तवळे हे पुस्तक पळयलो तूं म्हूण आमगेलो आत्तां दितालो हें म्हाका पयर मेळ्ळलें हें थंय दिलेलें अशी हें हांव हाडयलें पुराय एकाक बूक लेटेस्ट थोडे बूक हांव हांगाच फर्स्ट टायम पळयले आसा आमकां गोत नाशिल्लें तशी तागेले ते पुस्तक संग्रह करचे आनी एक बारी त्या वेळार कोंकणी हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत एक लायब्ररी म्हणलें कितले की जाणां हांगाक वाजू येताले म्हळ्यार विंगड कडेन अवकाश ना ते पुरो ताणें तेदना आलोचन कर तागेलें विजन लायक आशिल्लें म्हूण म्हाका दिसता हय आनीक आतां तुमी मंगळूर युनिवर्सिटीचे कोंकणी पिठाचे एक कामांत तुमी काम हात बटयताची थंयचे हाजी BA पदवीक कोंकणी गेलेलो आसा आनी ह्या संदर्भार फुडले एक 4-5 वर्सां तूं वामन मामाल नेतृत्वारी एक संशोधना कार्यक्रम जावका म्हळ्यार एक तागेले एक वताश आशिल्लें तुमी पळयलां तें काम पुराय तागेलें तशें तें युनिवर्सिटी लेवलार करतना तागेले कामाचे तुमी एक नियाळ तुमी कशी दवरताची आमगेल्या युनिवर्सिटींत हें अध्ययन पीठ आरंभ जातना डॉक्टर जयवंत नायक आमगेलो
हें जावका म्हणून वामन मम्मान तेदान ते एक सगळे सेटअप करचे तेदानाची उमेद घेतला वय वय तेदानाची उमेद घेवन आनी ताजे ते पुराय फंड लायक रितीरी ते उपयोग जावका म्हणून सुरवेरीची एक विश्व कोंकणी केंद्रांनी ते पिठा वटू एक एग्रीमेंट करून एक लायक अध्ययन घेतला आजी ओड ते एक आमगेले राष्ट्र मट्टाचे अध्ययन ते सारस्वत मायग्रेशन कशें चल्लें म्हणून मस्त एक कसले विस्तार जालेलें अध्ययन हें दिल्ली काश्मीर राजस्थान असल पुरा राज्याचे विचारांत उपसून घेवन आमगेलें एक चरित्र इतिहास हें सांगचे एक अध्ययन त्या वेळार तांणी उमेद घेवन ते आरंभ केला आज मस्त ताजे संशोधन काम जाल्ला आनीकय ते मुखार सुन व्हरप युनिवर्सिटी वटू आनीकय बांधवी दवरका कितली वेळा वायस चान्सलराला वचून बैसून वामन माम उलयता आनी आमकां आपोवन व्हरतालो आनी आमगेलें कसलें काम कितलें जाल्लें इतलें जाल्लें आमी कसले उरलोचे येवकावे अशी पुरा एक नमने दूर राबून आमकां सगळे रितीरी एक हें सपोर्ट करचे एक वामन माम करता आयला हय तें आतां तुमी अशीच उलयता आसतना तुमकां केलो वामन मामाले सांसान उडगास येवच्या पुरो हय हय तागेलो वटू तुमी एक मेळ्ळेले तेन्ना अशें जाल्लें सन्निवेश एनेक्डॉट्स म्हणटा पळय तसं कसं नाही एनेक्डॉट्स तुमकां उडगास येता की वामन मामाले लायफाचे वामन मामाले एक आमी एक ज्ञानेश्वरी म्हणून एक बूक हांगा केल्लें की एकाडेमी दाखोवन ताजे फुडेंचे वामन मामान ज्ञानेश्वरीचे विंगड विंगड हें हाडलेलें आनी एक बूक हांगा केल्लें आसा दिसता तेदाना ताका आमी तें उद्घाटन केलें आनी आमगेलो प्रदीप पै मामा येयले थंय येवन तांणी ते एक 25 बूक तो विश्व कोंकणी केंद्राक पेटोवन दी म्हण म्हणाल आमी आयले कुळ्ळे पेडयले हांव म्हणून एक कळ म्हाका गेला कसो की एक हें जालो एक नमने कोपलो म्हळ्यार ताका कसलें दिसतालें म्हळ्यार तें बूक तें ज्ञानेश्वरी बूक वामन मामोची करता आशिल्ली कितकी ते म्हळ्यार स्वता घेवन ताची जबाबदारी घेवन करता आशिल्ली कितकी आनी ते एक बूक ताका मेगेले जावक आशिल्ले ते विंगडाल बुलक म्हाका दिता म्हळ्यार एक ताका ते कोंकणीची मोग शिवाय मागीर ताजे भितर कसलें ना ताणें एक उतरां कशें सांगलें अयो अशी म्हूण मागीर तें ताणें बूक हांगा हाडून घेतला अशी म्हळ्यार हांव कसो सांगता म्हळ्यार कसलें एक कोंकणीचें काम जावचें आसल्यार तें आपणान कोरका वय वय सगळीं खंयचें काम आसल्यार तें आपण घेवन तें करता म्हणून तसलें एक वय तसलें एक तेगेलें एक त्या खातीर ताणें विश्व म्हणून नांव घालून घेतलें भोवशा त्या वेळार त्या खातीरची तांचे पुरा लिडर्स वामन मामालो आशिल्ले त्या लिडर्सांनी पुरो विश्व जावका हें म्हळ्यार जागतीक जावका अशी म्हळ्यार कसले कोंकणी चटवटीक आसल्यार ते हांगा रिलेट जावका असले एक अभिप्राय वामन मामाले आशिल्लो तशें पैमाम तुमी येदोळ काळ वामन मामाल विशयार एक 40 आनी 5 मिनीट सुदीर्घ जावन आशिल्ले एक तागेले उडगासाचे अनेक क्षण तागेले व्यक्तित्व तागेले गुण तागेले कार्याचरणेचे एक विधान आनी तागेले विंगड विंगड मोलादीक काम हें तुमी एकाडेमीचे प्रारंभीक कालार कशें जाल्लें आनी त्या नंतरचे कालार एक मुखारच्या दिसाक ते इतले कितले म्हत्वपूर्ण म्हळ्यार तुमी एक विस्तृत रुपार तुमी आमकां आमगेले मुखार दवरले वामन मामाले एक विंगड एक नमुने रूप आमगेले एज ए एकाडेमीक एक एकाडेमींत आशिल्ले अध्यक्ष स्थानाचे समयार ते कशी तो म्हणून आमकां पळोवचें मेळ्ळें हें पुराय आमकां मस्त म्हत्वाचें जावन आसा वय म्हळ्यार आनी एक विशय आमी
वामन माम कोणालाय खांदार हात घालून लय कितलो व्हड लीडर असतो ते के पै दकुनो टी ए पै जेवो नेज आमगेला ऑस्कर फेर्नांडीस की ताजो जॉर्ज फेर्नांडीस जेवो तो एक मिनिस्टर देशपांडे तसलो एक मिनिस्टर जेवो MP जेवो MLA जेवो विवेक रई तसलो एक पांडित्य मनीस कितले पैरी तेगेल बगी सांगले पळय म्हळ्यार ताका तितले व्हड मनशाले पुरा आमी कोण व्हड म्हणटा पळय लिडर्स म्हणटा तांकां पुरा तो एक नमने समान हजेरी वतालो तागेले लेवल तितली ताणें उंच दवर घेतला व्हड व्हड लिडर्सांक पुराय तो एक फ्रेंडशिप शे आशिल्लें तेतले करच्याक आज आमगेल मध्येन तूं तसलो एक व्यक्तित्व आमकां दिसना त्या मटाक तितले लेख्यो ना आज आमकां एक वय एक ते गॅपाची म्हण येता आमी वय कोंकणीचे लेवल ते वय तशी तशें तुमी समग्र रितीन तेगेले एक व्यक्तित्व आमगेले मुखार दवरलें हें अशीच आमी सरदारा लोडगास आमगेल्या मना शाश्वत जावन रावची वरी तुमी आमकां एक मदत केलेलो आसा आनी हें सकडाल सरदार तो तुमगेलो आमगेलो मात्र न्ही सकडाल सरदार आनी तो सकडाल मनान तूं शाश्वत जावन व्हरता हे विश्व कोंकणी केंद्राचे प्रत्येक ईट प्रत्येक फातोर जेवो एक मॅट जेवो एक वणद जेवो एक कंडी जेवो कसनय आसो प्रत्येक एक तागेले एक स्पिरिटाचे तागेले एक विशेष रितीचे उत्साहाचे प्रतीक जावनात आस आनी मुखार व्हरतले तुमकां हे दृश्टिकोनारी तुमी मस्त तागेले विशयी आमगेले वांटून घेतिल्याक तुम परत एक फावटी हांव पूर्वक धन्यवाद सांगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा नमस्कार आजी डॉक्टर P. देवदास पै मामान आमकां मामाला अनेक एक रूप आमगेले मुखार दवरलें अशी हें सरणी संस्मरण सरणी बस्ती वामन शेणे संस्मरण सरणी आमी लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियो दाखोवन मुखारचे एक आनीक 14 तारीख ताय हें मुखार जाता विंगड तागेलो काम केले लोकांक आमी आपोवन हाडूं तांगेले दृश्टिकोनारी वामन माम कशी वामन मामाल गूण कशी वामन मामाल व्यक्तित्व कशी म्हळ्यार आमी एक बांदून दवरूंक एक प्रयत्न करताची हें एक शाश्वत जावन व्हरतले आनी आमी श्रद्धा भावान तागेले खातीर करचें काम म्हळ्यार एक रितीन आमी मनाक घेतला हे येदोळ तुमी आमगेले कार्यक्रम पळयले खातीर तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद फाय वापस आमी हेच समयारी मेळया आनीतलें काम आनीतलें उडगासू तागेलो वांटून घेवया म्हणून हांव आशेता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं नमस्कार